गोंयभरांतल्यान आयिल्ल्या सगळ्या लोकांचे हांव गोंय सरकारच्या वतीन आनी ह्या त्रिपुरा पौर्णिमेच्या वतीन तुमचे खूब खूब स्वागत करता। मोठ्या उत्साहात तुम्ही हांगासर ह्या त्रिपुरा पौर्णिमेक हजर रावल्या आणि ह्या विठ्ठल मंदिराच्या आवारात दर वर्सा ह्या उत्सवाक एक वेगळेच महत्व आसा। त्या निमित्तान आमी नौकानयन स्पर्धा घेता, सारंगे जे सोडले वता, त्रिपुरासुराचो वध जो हांगासर जाता हो कार्यक्रम पळोवपाक दर वर्सा खूब मोठ्या व्हडा उमेदीत तुम्ही सगळे जाण हांगासर हजर रावता। तुमचे सगळ्यांचे हांव खूब खूब स्वागत करता आणि होच उत्साह असोच तुम्ही मेंटेन करचो। आणि खास करून हांव अभिनंदन करता दशावतारी नाट्य पथकाचे, ज्यांच्यानी हांगासर दशावतारी नाटक सादर केले आणि ज्या त्रिपुरासुराचो म्हणजे ज्या वायट शक्तीचो नाश करपा खातीर हांगासर हजर रावले, ज्या वायट शक्तीचो नाश हांगासर केलो। आणि ह्या त्रिपुरा पौर्णिमेच्या निमित्तान ज्या वाळवंटी नदीत आमी ह्या त्रिपुरा उत्सव मनयता आणि ते बी टुरिजम आणि कल्चर आमी परत एकदा सांगता गोंय सरकारच्या वतीन आमकां आमचे टुरिजम वाडोवपाक जाय आणि आमची कला प्रमोट करपाक जाय। तशें जर आसत हांव तशें म्हणटा की वाळवंटी शुद्ध उरपाक जाय, गोंयांतल्यो सगळ्यो न्हंयो आमी शुद्ध दवरपाक जाय। गोंयांतल्या न्हंयनी आमी कोयर कचरो उडोवन चलचो ना, कारण आमी जर गोंयकारांनीच आमच्यो न्हंयो सांबाळ्यो, आमचो परिसर सांबाळ्ळो, कोयर कचरो हांगा थंय उडोवपाचो सांबाळ्ळो जाल्यारूच गोंयांत पर्यटन वाडोवपाक शकतले। आणि अशाच पद्दतीचे कला उत्सव आणि पर्यटन एका मळाचेर जर आमी चलयले आसात जाल्यार गोंयांत टुरिजमाक हाज्याय फुडें कितलींशींच वर्सां खूब मोठी इंडस्ट्री म्हणून वाव आसा। आणि हांव परत एकदा त्या खातीरच तुमच्या कडेन मागता ह्या त्रिपुरा पौर्णिमेच्या निमित्तान गोंयांतले टुरिजम, कल्चरल टुरिजम अशाच पद्दतीन वाडचे हे तुमच्या कडेन मागता। आणि सगळ्या भाविकांक जे हांगासर आयल्या त्या सगळ्या जाणांक त्रिपुरा पौर्णिमेच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि म्हाजी दोन उतरां सोंपयता।